परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसात मोहीन बाब म्हाका एक गजाल सांगात की पयलीं तुमचे आयले डेस्क इन्चार्ज ताणें सांगलें की 20 जाण प्रोबेबल काडल्यात आनीक नेटान सगळें सांगलें की आमी 2 फेजी भितर नांव डिक्लेअर करतले. ते गेले 2 दिसांनी आनी परत क्लॅरिफिकेशन दिलें की आमी कांयच केलें ना म्हणून. कित्याक घडली हें? खंय कन्फ्युजांव जालें? ना कितें आसता हितून कन्फ्युजांव जावपाचो कांय प्रश्नूच येयना. आमी 20 जाण आसा इन द रुलींग पार्टी. इट इज नाव अ हाऊस ऑफ 38. आमची काँग्रेसीची ओन मेजॉरिटी आसा. इन हाऊस ऑफ 38 20 इज अ मेजॉरिटी. हॅविंग सेड दॅट नॉर्मली खंयच्याय पक्षान जे कोण सिटींग आसता तांकां सीट दिली घेता, तांकां सिटां आमी दिता. सो 20 जाणां दिले जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. पूण हे 20 जाण प्रॉब्लेम ना डिक्लेअर करपाक. आतां काँग्रेसीन एक प्रोसिजर आसा. खंयचोय कॅन्डिडेट सिलेक्ट जावचे आदीं सिटींग आहात ते सोडून मिनिमम 3 नांवां तरी वयता. लोकल प्रदेश इलेक्शन कमिटी कडेन वयता, मागीर ते फॉरवर्ड करता सेंट्रल इलेक्शन कमिटी आनी मागीर आफ्टर फॉलोईंग अ ड्यू प्रोसेस काँग्रेस पार्लिमेंटरी बोर्डा कडेन वयता आनी मागीर हायकमांडा कडेन वयता आनी विथ द कन्सेंट दे बिकम कॅन्डिडेट्स. आतां ही प्रोसिजर आमची जरूर आसा. आमचे जनरल सेक्रेटरीन इन्चार्ज तरी म्हणला की 20 जाण कांय प्रॉब्लेम ना डिक्लेअर करतले. तेणें तेंच मनान धरून म्हणलेलें आसा की 20 जाण सिटींग चडशे आमी कॅन्डिडेट तांकां सीट मेळटले. एक गजाल जी आमकां लक्षांत येता ती तुमी इलेक्शन कमिटी भितर आसा, तुमी चीफ कॅम्पेन मॅनेजर म्हणून विचारता. एक गजाल आमकां क्लियरली कळटा की हें स्टेटमेंट करचे पयलीं नन ऑफ यू वेर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. दॅट्स वाय यू पीपल आर अपसेट. ना म्हाका एक सांगा, हें जे लिस्ट रिलीज जालें ऑफिशियली पक्षाचे कोणे मनशान केला? हांव लिस्टाची म्हणना. ना 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 20 नांवां येयलीच कशी? दिस इज अ क्रिएशन ऑफ द मिडिया. दाखोवपाक की आमकां खबर आसा, गॅस वर्क केला, नांवां घातला. हांव म्हणटा की जेन्ना तुमचो जनरल सेक्रेटरी सांगता की आमी 20 नांवां शॉर्टलिस्ट केल्या म्हणून आनी मागीर तो 4 दिसांनी म्हणटा की आमी कांय शॉर्टलिस्ट केलें ना म्हणून. ना 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 देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन. ना हितून कॉन्ट्रडिक्शन आनी हितून इश्यू विशय करपाचे कांय नाच. जशें हांवें तुमकां सांगलां 20 आमचे लोक सिटींग MLAs आसा. 20 आमी रिपीट केले जाल्यार 20 जाली न्हू. बिकॉज देर इज नो प्रॉब्लेम एज फार एज 20 आर कन्सर्न. गेटींग न्यू फेसीस फॉर काँग्रेस पार्टी, प्रोजेक्टींग न्यू पीपल. नवीन कोण तरी ह्या पक्षान आसा. काँग्रेस बायलांचे चित्ता, STचे चित्ता, युथांचे चित्ता, महिलांचे चित्ता म्हूण तुका बाकीची 20 सिटां आसा. सो वेर इज द कॉन्ट्रोवर्सी? 20 सिटां तुमकां नवीन लोकां हाडपाक मेळटा. 20 लोक तुजे ऑलरेडी सिटींग MLA आहा म्हणून तेणें अनाउन्समेंट केलो. सो तितून कांय रॉंग ना. म्हाका तरी दिसना कांय तितून फाल्स आहा म्हूण. पूण एकूच हांव तुका सांगपाक सोदतां आनी स्पश्टपणे सांगता की देर इज अ प्रोसिजर इन द काँग्रेस. लोकल PEC, सेंट्रल PEC, Congress Parliamentary Board, then High Command. It has to follow the procedure. Kind of statement should come after following the procedure. Before names are announced, this is the thing. But आता तुम्ही एकूच म्हणटा जे आमचे जनरल सेक्रेटरी इन्चार्ज ब्रारान केला तेच घोषणा केली तीच तुम्ही उलयता आणि प्रेस एक स्टेप फुडें घेतले, नांवांय डिक्लेअर केली ते तुम्ही उलयना. म्हणजे प्रेस कितले फुडें वयता आणि 2-3 पावलां फुडें मारता न्हू. सो दीस हॅपन समटायम्स. एवरीबडी वॉन्ट फर्स्ट विथ द न्यूज म्हणलेले आसा. आय वॉन्ट टू बी फर्स्ट. सो इन दॅट हरी इट मस्ट हॅव हॅपन. सो as far as general secretary is concerned, there is nothing wrong because 20 people sitting MLAs are normally repeated in any state in any election. दुसरो जो इश्यू जालो जे परत बॅक ट्रॅकिंग करप जालें ते म्हळ्यार मिडनायट असेंब्ली सेशन. थंय पयलीं स्टेटमेंट केलें आनी मागीर परत GPCCक सांगचें पडलें इट वॉज जस्ट अ सजेशन, आमी कांय केलें नाशिल्लें. थंय परत इश्यू जालो की युअर डेस्क इन्चार्ज डीड नॉट टेक यू पीपल इन टू कॉन्फिडन्स एंड ही डायरेक्टली अनाउन्स्ड इट. आमी एक जाणा जावपाक जाय. आमी एक नॅशनल पार्टी जावन आसा आनी काँग्रेस पक्षाक आनी काँग्रेस पक्षाचे प्रधानमंत्री जे जावन गेला सदांच गोंयचो प्रेम आहा. म्हणून आमकां ओपिनियन पोल मेळ्ळे, म्हणून आमकां घटकराज मेळ्ळे, म्हणून आमकां कोंकणी 8वे ओडयेर घातले, म्हणून आमकां खुबशे स्टेप्स अशे घेतले की गोंयचे हिता खातीर आमकां बऱ्या पडले. लायक लेटस्ट CRZ जे हांवें तुमकां सांगलां. नाव एज अ जनरल सेक्रेटरी इन्चार्ज हांगा जे कोण येता ते गोंयचे प्रेमान पडटाच. In his over enthusiasm, if he has given a valuable suggestion saying that we should have a midnight session to showcase 50 years of liberation, itun kite false aha.
कोणा विशय करपा जाल्यार कित्याचेरूय विशय करपा जाता, कोणा कडेन संबंध तोडपा जाय जाल्यार कित्याचेरूय तोडपा जाता, आनी जोडपाकूय जाय जाल्यार कित्याचेरूय जोडपा जाता. ओपोजिशन म्हणल्यार आतां इलेक्शनां लागीं आसा, इल्लोसो एक किस्कूट सुद्दां मेळ्ळ्यार व्हडलें तें ब्लो अप करपाचें, जशें डायनामायट घालता वा आमी म्हणटा ते हे एडवान्स एक्सप्लोसिव्ह तें घालता, तें घालपाची संवय आसा. सो ना थिंगा इश्यू करपाचें तेंचें काम जावन आसा, कित्याक ना ते अजुनूय एलायव्ह आसा, अजुनूय पॉलिटिकली एक्टीव आहा, कितें म्हूण दाखयतले ना, तें क्रिएट करपाचें तेंचें काम जावन आसा. दुसरो इश्यू जो आसा कनेक्टेड टू दीस, खंय तरी तो परत मिटिंगेक आयिल्लो, तो म्हळ्यार जॉब्सांचो. इट वॉज अ सिंपल व्यू की इलेक्शना टायमार जॉब म्हत्वाचें आसता, कारण कोणाक दिलो जाल्यार तो मनीस रावता प्रामाणीक बाबा आपूण तुजे बरोबर आसा म्हूण. अशी टायमा भितर तुमचे खुबशे जाण बेजार आसात, खूब आमदार बेजार आसात की कांय स्पेसिफीक मंत्रीच सगळे जॉब घेवन बसल्यात आनी आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते दितात आनी बाकीच्यांचो विचार करना म्हणून. हे विशयाचेर हांव स्पश्टपणे सांगता, म्हाका सांगपाक कांय वायट दिसना आनी हांव कमी समजना ओ मायजूय कितें हांव उलयता म्हूण समजना. जॉब्स आहा ते प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक जॉब्स मेळपाक जाय. जॉब्स दिता ते 1 वा 2 वा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवन आमी हिरो जाले, आमी निवडून हाडपाक शकता, हे कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखून दाखयता, ही पद्दत न्हू. हें चुकीचें जावन आसा. म्हणून हांवें सांगलां हूंय आमी चुकता तें आमी सुदार हाडपाक जाय. आनी आमचे मुखेलमंत्र्यान बाब दिगंबर कामतीन सांगलां, आपण पळयतलो की जस्टीस इज डन, जॉब्स विल बी डिस्ट्रिब्युटेड इन अ ज्युडिशियस मॅनर, टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन देर आर अदर पीपल, अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, आनी तेच भाशेन जॉब्स डिस्ट्रिब्यूट जातले. सो म्हाका दिसना की जॉब एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी, 2च कॉन्स्टिट्युएन्सी, 3च हे दिवपाक शकता. एश्युरन्स मेळ्ळा. हे हो मुद्दो आमच्या सगळ्या आमदारांनी आमच्या मुखेलमंत्र्या कडेन मांडलेलो आसा आनी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा, सगळ्यांक जॉब मेळटले, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो देखभाल आमी करतले. रुलींग पार्टीच कित्याक जायते जॉब ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय दिल्ले आसा आनी ऑपोजिशन लोकांकूय ऑब्लायज केल्ले आसा. सो वी आर गोइंग टू सी दॅट देर इज गोइंग टू बी अ ज्युडिशियस डिस्ट्रिब्युशन ऑफ जॉब्स दॅट आर क्रिएटेड एंड वे पीपल आर बीइंग एम्प्लॉयड. म्हाका दिसना हेजेर दुबाय आमी दवरपाक जाय म्हणून. अलायन्साची अशी गजाल जाल्या की तुमची सारकी सिनियर मनीस जे आसा पार्टी भितर, दे फॉर्मली बिलीव दॅट काँग्रेस शूड गो अलोन. यू हॅव द कॅपेसिटी टू विन इलेक्शन ऑन युअर ओन. आनी खंय तरी हायकमांडाची हें आसा आनी सेंटराक तांची अलायन्स आसा. सो दे वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ इट. सीट शेअरिंगाचेर परत प्रॉब्लेम जावपाक शकता, डिस्कशन जातलें, सगळे गजाली जातले. बट वॉट इज द मूड इन द पार्टी? अलायन्साचेर पार्टी कितली कॉन्फिडंट आसा की एनसीपीक बरोबर घेवपाकच जाय म्हणून, काय नाका? हांव अजुनूय सांगता, जे हांवें पयलीं म्हणलां, हांव केन्ना चेंज जायना, कित्याक हांव बरेच विचार करूनच हांव उलयतां. काँग्रेसी अजुनूय शक्ती आसा आपले ओन स्टिमीर, आपल्या ओन स्ट्रेंथार फुडें वचपाक. आनी काँग्रेस एलोन ऑन इट्स ओन कॅन वीन अ कम्फर्टेबल मेजॉरिटी. जशें हांवें सुरवाते एक प्रश्न विचारतना सांगला, वी हॅव गॉट विनेबल कॅन्डिडेट्स इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. एक न्हू, 2, थोडे कडेन 2 आहा, 3 आहा, एंड ऑल सीम टू बी इक्वली स्ट्रॉंग. सो हें काँग्रेसीचें स्ट्रेंथ जावन आसा. नाव हॅविंग सेड दीस, फाल्यां तरी हायकमांडा दिसलें आनी आमचे जे ओडील जे आमी मांडटा एक नॅशनल पार्टी म्हूण, आमी बाकीच्या स्टेटींनी अलायन्सी बसलेले आसा. लायक फॉर एग्जाम्पल वीथ एनसीपी, आमी एक सुद्दां सेक्युलर वोट वेस्ट करपाक जायना, ओ काँग्रेस फोर्सीस डिवायड जावपाक जायना. आमचे मदें फूट पडल्यार थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुवें पळयलां एक 500 वोट सुद्दां, 200 वोट सुद्दां कॅन टर्न द टेबल्स एंड इट एफेक्ट्स विनेबिलिटी ऑफ अ कॅन्डिडेट ऑल्सो. सो एज अगेन्स्ट दॅट बॅकग्रावंड जेन्ना आमचे वडील जे जावन आसा हायकमांड, ते म्हणटा ना आमी एलायन्स करपाक जाय, एलायन्स आमी बसपाक जाय, आमी मान्य आसा. पूण एलायन्स जावपाक जाय म्हूण अशें न्हू की फाल्यां ते 12 सीट मागतले, फाल्यां 15 सीट मागतले आनी काँग्रेस आपले सीट विनेबल आसा, कॅन्डिडेट आसा, सगळे काडून तेंच्या ताब्यान दिवपाक आनी ते पक्ष आमच्या परस गट करतले आनी वयर काडटले, हें केन्ना जावपाना न्हू. सो दे ऑल्सो हॅव टू बी प्रॅक्टिकल. There is no question of sacrificing our winnable seats and making somebody else, your opposition, stronger than what you are. So this will not happen. कितले म्हणतात, कितले सीट दिवपाक आता तांकां? आता ते तेंचे आमदार आसा कितले. आता फॉर एग्जाम्पल तुम्ही एनसीपी घेया, कितले आमदार आहा? 3 आशिल्ले, आता 2 आसा काय 3 आसा ते म्हाका सारखे खबर ना, ते तुमकांय सारखी खबर आसपाना. 3 आहा धरया. बीइंग मोर मॅग्नानिमस आनी फाल्यां एक्टिंग लायक द एल्डर ब्रदर, चल तुमचे 3 आसले घ्या, तुम्ही 4 घेया, हे आमी करपाक शकता. आनी हायकमांडा दिसले ते 4 आहा ते कडेन 5 जातले. पूण हेज्याहून वयर दिवप म्हणल्यार हें सारकें न्हू, हें योग्य जावपाना आनी म्हाका दिसना आमी जावपाक दितले म्हणून. तितले तरी आमी झगडटले.
आता बाकीचे MGP आसा तेंचे 2 आसा, तुमचे 2 तुमी आसा कोणतान एलायन्स करूया अशें आमी करपाक शकता. फाल्यां आमचे विनेबल सीट्स आहा, आमचे सिटींग मेंबर आसा, आमचे सारखे बऱ्यांतले बरे कॅन्डिडेट आमी कशें दिवपाक शकता. विनेबल सीट कॉम्प्रोमायज जावपाक शक्यच ना आनी आमी दिवपा ना. लास्ट 2 प्रश्न म्हजे. एक गजाल की तुमी खंय तरी एक निर्णयाचेर पाविल्ले की फेब्रुवारी भितर असेंब्ली हें करया आनी फेब्रुवारी मार्चा भितर इलेक्शन घेवया. नाव तो विचार पोस्टपोन केला. जेन्ना इलेक्शन कमिशन ठरयता तेन्ना इलेक्शनां या म्हणून. कित्याक जालें? वाय दिस शिफ्ट? आता तुम्ही एक जाण जावपाक जाय. हांवें सुरवातेकूय सांगला हे दुसरे कार्यक्रमात तुमचे कडेन आयला तेन्ना आमी जेन्ना लास्ट लेगार आसता इलेक्शन केन्नाय जावपाक शकता आनी आमी तयार आसपाक जाय. हे दृश्टीन म्हाका दिसता आमचे सगळे आमदारूय तयार आसा, हांव तयार आसा, काँग्रेस पक्ष तयार आसा. आता एज अ पॉलिटिकल पार्टी आमी योग्य वेळ पळोवपाक जाय. द रायट टायम. The timing of election is very important, and I think in life, in anybody's life, the timing of any decision is very important. So we have perhaps not got the right timing. When the right time comes, we will go for elections. तशें ना. तूं म्हाका विचारल्या जाल्यार स्कॅम उलयतलो जाल्यार सगळ्यांचेरूय आमी स्कॅम उलोवपाक शकता. हांव ओपोजिशनाचेरूय ते रुलींग आसले तेन्ना व्हडली स्कॅमां काडपाक शकता. स्टेटीन आसून दी ओ केंद्र आसून दी. हांव स्पश्टपणे सगळें करून तेजे ताका म्हाका तुवें म्हाका सेपरेटली आपयचो पडटलो. हांव दाखयतां कोणें हुंयची व्हडली स्कॅमां केला आनी तेन्ना लोकांनी निर्णय करपाचो हुंयची व्हडली स्कॅमां आनी कोण व्हडले स्कॅमस्टर दिसता आनी थोड्यांचेर बेश्टे धुकलून घालता नांव पिड्डे करपाक. दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. सो स्कॅमांचेर आमी वचया नाका. स्कॅमा लागून वा कितें स्कॅन्डल जाता म्हूण आमी खंयचो निर्णय घेना. जशें हांवें तुमकां सांगलां एज अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज विदीन आवर रायट टू डिसायड वीच इज द रायट टायम. योग्य वेळ आमी पळोवया. परस तुमी बिलीव करता तशें आनी हांव बिलीव करता मूर्त कडेन येयलो नासतलो. मूर्त येता तेन्ना डिसायड करया. लास्ट क्वेश्चन म्हजो. इतली सगळी गजाली चल्ल्यात. तुमी स्पश्टपणान त्या मिटिंगे भितर उलयिल्ले कांय गजाली. आर यू फोरसायटींग एनी स्ट्रक्चरल मेजर चेंजीस इन काँग्रेस इन नियर फ्युचर? हांव इतलेंच सांगपाक शकता. आमी हांगा जें करता, हांगा जें घडटा, बरें जाता वायट जाता तें सगळें हायकमांडाक खबर आसता. ते रिपोर्ट घेयत आसता. काँग्रेस पक्षाक गोंयच्या लोकांचो वासपूस आसा. गोंयांत कितें घडटा तेजेरूय तेंचो वासपूस आसा. योग्य निर्णय, योग्य डिसिजन जाय जाल्यार ड्रास्टीक चेंजीस ओ कितेंय हेंय जावपाक शकता आनी नाय बी जावपाक शकता. इट कॅन हॅपन or it may not happen. What is right for the people, what is right for the people of Goa, what is right for a political party whom actually the people want to be with, by and large whom people have entrusted their faith for so many decades, that is the Congress party. High Command will act at the right time if necessary and will take whatever steps necessary at the right time if required, if warranted. इतलेच हांव सांगपाक शकता. सो ह्या हाजेर आमी सुबेदाक सारके इफ बट आनी जर आसा तर अशा भाशेन सामके काँग्रेसीचे चीफ स्पोक्सपर्सन अशे मोविन बाबांनी ही मुलाखत हांगा सोंपयल्या महत्वाच्या प्रश्नाचेर. सर तुमी आयले इतलो बोवाळ चलतना ही मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. Thank you. Pleasure talking to you also.